प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 12वा विसवोर, वोड 1 ते 11 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 12 वर्सेस 1 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पास्काचे पोरबेक 6 दीस आसात म्हळ्यार जेजू बेतानियेक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका एक जेवण केलें. मार्ता परामोस कोत्ताली आनी ताचे बरोबर जेवणाक बसलेल्या मदें लाजार आसलो. ओसोळ जोता माणशेचें चड मोलाचें एक रातभर पोरमोळीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या धमधमीत पोरमोळान घर भरलें. तेन्ना ताच्या शिसा मदलो एकलो ताचो घात घेवचो आसलो तो जुदास इस्कारियोत हाणें म्हणलें, कित्याक म्हूण हें पोरमोळीत तेल 300 दिनारांक विकूंक ना आनी ताचे पयशे कित्याक म्हूण गरिबांक दिवंक ना? ताका गरिबाचें पडलेलें म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून तशें म्हणलें. ताचे लागीं पंक्तीची गांठ आसताली आनी तातूंत लोक घालतालो तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हणलें, आसूं दी तिका. म्हज्या निकी पिण्याच्या दिसाक तिका हो पोरमोळ सांबाळून दी. दुबळी सदांच तुमचे मदें आसा, पूण हांव तुमचे मदें सदांच ना. लाजाराचेर आड गुडमेल. जेजू थंय आसा म्हूण जुदेकारांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटच ती थंय आयलीं जेजूचेच पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत केल्ल्या लाजाराकूय पळयो. म्हणटच मुखेल याजकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारूंक थारायलें, कित्याक ताका लागून जायतीं जुदेकारां ताका सोडून जेजूचेर भावार्थ दवरतालीं. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानांत आमी वाचता की जेजूक बेतानियेच्या गांवांत लाजार, ताची भयण्यो मारी आनी माथा ताका जेवणाक आपल्या घरा आपयतात. आनी कितें घडलेलें भाव भयणींनो? जेजून लाजाराक पोंदोस जेवण केल्लो. लाजार मेलोलो आसलो, ताका फोंडान पुरलेलो आसलो. 4 दिसां उपरांत जेजून ताका पोंदोस जेवण केलो आनी आतां ही आख्खी फामील जेजूक आपल्या घरा आपयता. आनी त्या वेळार कितें घडटा? मोरी एक एकदम म्हणटात ते म्हणटा एकदम म्हारग म्हणटात ते भाशेन एक पोरमोळाचें परफ्यूम म्हणटा ताका, तें काडटा आनी जेजूचे पांय तातूंत घालून आपल्या केंसांनी ते पुसता आनी तो पोरमो आख्ख्या घरान पडटा. आनी जेन्ना जेजूचे शीस ते पडयता, चड करून जुदास तो म्हणटा, हें कित्याक विकूंक ना आनी हे पयशे कित्याक गरिबांक दिवंक ना? भाव भयणींनो, आयज आमची चोत्राय फकत जुदासाचेर धरया. जुदास देवाचें उतर म्हणटा एक चोर आसलो. ताचे कडेन पयशे सगळे आसले. जे पयशे जेजूचो लोक जेजूक दितालो आपलें काम करपाक, ते पयशे जुदासा कडेन आसले. आनी देवाचें उतर म्हणटा की जुदास एक चोर आसलो. तो पयशे काडटालो आनी ते पयशे आपणा कडेन दवरतालो. आपणा कडेन ताचो खर्च करपाक तो आपल्या ताब्यान दवरतालो. पयशे कोणाचे? ते जावन आसले जेजूचे, देवाचें काम करपाचें. आनी जेजूक ही खबर आसली, पूण जेजून केन्नाच जुदासाक कांय म्हणूंक ना, आरे बाबा तूं कित्याक पयशे व्हरताय? हे पयशे जावन आसा देवाचें काम करपाचें. तूं पयशे चोरताय. देवाचें उतर आमकां बरोवन सांगता जाल्यार आनी लोकांक कळोन येता, पवित्र आत्म्यान हें बरोवन दिलां की जुदास चोरतालो म्हणून, जेजूक तें
ते आले ताका ती माहिती असली, तो जाणो असलो की जुदस चोरतालो, पूण आमी केन्नाच आयकना की जेजू जुदासाक कसलेंच कितें वायट उतरां ताका कितें फोर्सान उलयता ताणें पयशे चोरला म्हणून. आनी कित्याक घडटा काय? कित्याक काय जेजू जेन्ना जुदास पयशे चोरतालो, आपल्या ताब्यान घेतालो, आयज भाव भयणीनो आमी जेन्ना हें वाचता आमकां सजमणूय मेळना, पूण आयज पवित्र आत्मा आमकां कितें बरें शिकोवंक सोदता. जेजू जाणो आसलो की जुदास पयशे चोरतालो म्हणून, पूण जेजू ताका कांय शिडकावणी दिनासलो, कांय वायट म्हणनासलो. आनी तूं कित्याक वताय म्हणून. कित्याक देवाक पयशांची गरज ना. देवाक पयशांची गरज ना. जेजू जावन आसा देव, ताका पयशांची गरज नासली. ताका फकत गरज आसली लोकांचो भावार्थ. आनी भावार्था वरवीं लोक आपल्या मोगान ते पयशे दितालो जेजूक आपल्या जेवण करपाक, दुसऱ्यांक कितें वालोराचें हाडपाक. पूण जेजू कसलीच गरज नासली पयशांची. आनी भाव भयणीनो, देवाच्या राज्यान देवाक पयशांची गरज ना, ताका फकत गरज भावार्थाची. कितले पाटी आयज आमी जेन्ना आमी क्रिस्तांव म्हणटा, कितली आशा आमकां पयशांची आहा. तुमी खिचोरूय वसात, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी देवाचें काम करता म्हणटा, आमी म्हणटा आमकां पयशांची गरज. खिचोरूय वच, पयशे पयशे पयशे, सगळेच कडेन पयशेच आमी मागता. खिचोरूय वचत आमी कितें करपाक, थंयसर पयशांची खबर जाताच. पूण भाव भयणीनो, आयज आमी आयकता की जेजू पयशांची कसलीच खबर करिना. तो शिडकावणी जुदासाक दिना. तो म्हणना आरे तूं पयशे कित्याक वताय, कित्याक देवाक पयशांची गरज ना. तो जावन आसा देव, आमकां फकत भावार्थ जाय. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना 2000 वर्सां जावन आयज जेन्ना आमकां आशा आसता पयशांची, देव आमकां काय म्हणना तूं पयशे चोरताय, हें वताय तें वताय. आमकां कांयच म्हणिना. कित्याक ताका फकत जाय भावार्थी. ताका जाय लोक जो ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरतात. आनी जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, आतां आमकां पयशे वोन खूब वस्तू मेळटात. देवाचें उतर म्हणटा मातवाचो 6:33, पयलें स्वर्गीचें राज आनी तें बरेंपण देवाचें तुमी पळयात, आनी तेन्ना सगळे वस्तू तुमकां मेळटल्यो. पूण भाव भयणीनो, आयज आमी पयशे 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 घेवन आमी म्हाका बांदूंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, सगळें करूंक जाय, सावंड सिस्टम हाडूंक जाय, हें बांदूंक जाय. आमी पयशे पयशे मागता, पूण आमी केन्नाच जेजूचेर भावार्थ दवरिना. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें उतर आमी आयकता, जें जेजून कसली शिडकावणी दिवंक ना हाका जुदासाक, कोणाकूच पयशा वयर कोणाक कांय वायट म्हणूंक ना, पूण तो फकत म्हणटालो भावार्थ दवरात देवाच्या उतराचेर. आयज आमी फकत जेजूचेर, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरुया, तेन्नाच की आमकां सगळें बरें फावो जातलें. आयज बाबा खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आमी सगळी जी आमची आशा आहा, ही जी गरजो आहात, आमकां आमचें जें सगळें आमची जी चोत्राय आहा फकत पयशांचेर, ती भायर काडुया आनी आमची चोत्राय फकत जेजूचेर दवरुया. भावार्था वरवीं आमकां सगळें देवान जें घडोवन हाडलां जेजू वरवीं, तें आमकां फावो जातलें. हें आमी भोगोवपाक, हें क्रिस्ती जिवीत जैतिवंत जिवीत जियोवपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस जावं आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.